मयच्या फामाद माल्याचे जात्रेविशीं अनिश्चितताय कायम असली तरी ही जात्रा जावपाची शक्यताय लेगीत न्हयकारूं येना। एके वटेन मुळगांव आनी मयची पेट वांगडाच चव्हाट्याचेर वचपाक परंपरेत खंड पडिल्ल्यान जात्रेविशीं दुबाव निर्माण जाला। ह्या घडमोडीक लागून बुधवारा माल्याची जात्रा जातली काय ना असो प्रश्न भाविकांक पडला। दुसरे वटेन माल्याची जात्रा स्थगीत करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतलो तरी ही जात्रा जातलीच असो विश्वास नायक गटान उक्तायला। परंपरेप्रमाण मुळगांवच्या श्री केळबाई देवीची पेट आयतारा फातोर्डेर मये गांवांत पावली। ही पेट मयेच्या श्री केळबाई देवळांत गेली, मात परंपरेप्रमाण पेट देवळांत भितर सरूंक ना। देवळाच्या दारावेल्यान ही पेट परस्पर चव्हाटो हे पारंपारीक सुवातीचेर गेली। मुळगांवची पेट देवळांत गेले उपरांत पुजा अर्चा आनी हेर कार्यावळी जावन मुळगांवची आनी मयची पेट वांगडाच चव्हाट्याचेर वचपाची परंपरा आसा, मात हे परंपरेत अंदूय खंड पडलो। आयज फाटोडी मुळगांवची पेड येयली। मुळगांवची पेड येवन ते हांगा मंदिरान येवन पोल व्हरून ती पेड भायल्या भायर गेल्लेली आसा। त्याच्या नंतर आमचे दोनूय माल्याचो आनी कळसाचो मोड येवन आमची जी पेटीची रिती रिवाज आसा तेंचेर तो अवसार येवन ते कळसाच्या मोडाचेर अवसार येवन तेणी जो सगळ्या लोकांक चौगुल्यांक आनी बाकीचे जे वांगडी असले त्या वांगड्यांक ते अवसार येवन पोल दिवन आनी तेमच्या कडल्यान शब्द घेवन देवी हे पेटीची जबाबदारी आनी जात्रेची जबाबदारी दोगांनी घेतलेली आसा। अवसरान देवान ही सगळी कामां पेटयेची केल्लेली आसा आनी येता ते आतां 16 तारखेक एक तुमकां सगळ्या भाविकांक धोंडांक जास्त करून जे मयान आमचे धोंड आसा आनी हे जात्रेचे जे आमचे धोंड आसा तेंच्यांनी आतां 16 तारखेक जात्रेक मोठे संख्येन येवचे आनी माले पेटोवन ही जात्रा मोठ्या उत्सवान जातली त्या बद्दल शंका ना। आनी मुद्द्याचें एक सांगपाचें म्हणजे लोकांनी मातशें नोंद करून घेवपाचें, आपले तकलेन सारको विचार दवरपाचो की कमिटीन हे काल एक महामाया देवळा कडेन एक नोटीस मारली की ह्यो दोनूय जात्रा आमी सस्पेंड करता, स्टॉप करतले म्हणून। तरी सुद्दां तेंची नोटीसेक ना कोणी उत्तर दिवंक ना, ना कोणी तांकां प्रश्न विचारूंक ना। तरी सुद्दां जे कितें आयज घडलें, जी आयज केळबाईची पेड जी आयज सकयल गेली ती फक्त अवतार जावन आनी देव रितीन आयज सगळी पेड सकयल गेल्लेली आसा आनी सगळ्या भाविकां भितर उमेद पसरलेली आसा। मुळगांवची पेट भायले भायर वतकीच मयच्या नायक गटा वतीन श्री केळबाई देवीची पेट निसयली। उपरांत ही पेट चव्हाट्याचेर व्हेली। खंयच्याय परिस्थितीन मल्ल्याची जात्रा जातलीच असो नायक गटाचो दावो आसा। जी कमिटीन मयाची जात्रा बंद उरतली अशी सांगलेली ती आमचे देवस्थिते रुपान ही जात्रा आनी गांवाच्या सगळ्या लोकांच्या उमेदीन ही जात्रा आमी करून घेतले। केन्ना जात्रा ही आसा? 16 तारीख जात्रा आहा, बुधवारा पयली 2 जावतले आनी अशी आमकां आमच्या सरकारान ही आमकां साथ दिवची। म्हणजे अंदू जात्रेक माले पेटतले। आमी माले पेटे। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।